हांव जयंत जाधव, चेअरमॅन रवींद्र भवन. माझ्या बरोबर बाबा नाईक चिन्मय मिशनचे कोऑर्डिनेटर वास्को आणि योजना जांबावलीकर आसा चिन्मय मिशनची. आमचे वायस चेअरमॅन डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाय, सदानंद गोंडसेकर, एक्झिक्युटिव्ह मेंबर शांताराम पराडकर. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणजे आमी फाटल्या दिसांनी चिन्मय मिशनाचो एक मोठो प्रोग्राम हांगासर केल्लो हांगा आमच्या स्वतंत्रवीर सावरकर ऑडिटोरियमान, आणि त्या वेळाचेर एक वास्को चिन्मय मिशनाची एक्टिविटी स्टार्ट केली आणि त्याच्या बरोबर आमी असोसिएट जाले ते रवींद्र भवन, कित्याक ही एक समाजान एक बरी गजाल म्हणून. त्याचबरोबर आमी हांगासर बालविहार क्लासीस सुरू केले दर शेनवारा आमच्या रवींद्र भवनान. आणि आता एक फुडलें पावल म्हणजे स्वामी चिन्मयानंदा जेंच्यांनी चिन्मय मिशनाची सुरवात केली, तांकां 75 वर्सां पूर्ण जाता आणि तेंची पादुका आणि एक यात्रा येवपाची जी देशभर भोंवतली. गोंयान सांखळी येतली, मागीर ती वास्को येतली. ते सगळें डिटेलिंग बाबा नाईक तुमकां सांगतलेच. पूण आमी रवींद्र भवन म्हणून तेंचे बरोबर असोसिएट जावन ती पादुका जेन्ना हांगा येतले, हांगा एक एक्झिबिशन जातलें आणि स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियमान स्वामीजींचें हांगासर उद्बोधन जातलें. आमकां एक मार्गदर्शन मेळटलें. रवींद्र भवन बायणा म्हणून आमी सगळी कमिटी सगळ्या जनते कडेन विनंती करता की 14 तारखेक 5 वरांचेर ती वास्को येतली दामोदर देवळा कडेन, आणि थंयच्यान मागीर ती विठ्ठल रुक्माई देवूळ बायणा येतली. बायणा कडल्यान रवींद्र भवनान येतली. आमदार दाजी, आमदार संकल्प आमोणकर, नानाबाब ह्या सगळ्यांचे सहकार्य आमकां लाभलां. सगळ्या लोकांक विनंती आसा की तुमी आपल्या बालभुरग्यांक घेवन ह्या कार्यक्रम अवश्य येवचे. फुडें बाबा नाईक यांचे कडेन विनंती करता की सविस्तर सगळो प्रोग्राम तेंच्यांनी सांगचो. श्री बाबा नाईक. चिन्मय मिशनाक देशभर आता 75 वर्सां जालीं सुरू केल्ल्याक. तेन्ना त्या निमित्यान एक चिन्मय अमृत यात्रा म्हणून भायर काडल्या. ती अख्ख्या देशभर भोंवून आतां 14 तारखेक गोंयां येतली. तातूंत पयलो स्टॉप वास्को जातलो. दनपारां 4:30 दामोदर देवळान थंय येतली ती पळय. ती यात्रा काडपा वाटेन म्हणल्यार 75 वर्सां जाल्ल्या म्हणटून आमकां लोकां मदीं परत वचपाक जाय आशिल्लें. आमचें काम चिन्मय मिशनाचें काम आसा त्या लोकांक परत सांगपाक जाय आशिल्लें. त्या निमित्यान ही यात्रा काडिल्ली आसा. आनी तशीच ती यात्रा 14 तारखेक गोंयां येतली, वास्को येतली आनी मागीर अन्य गांवांत म्हणजे मडगांव, कुडचड्या, फोंड्या, पणजे वचपाची आसा. ताजो विस्तारान कार्यक्रम जाल्यार योजना सांगतले. हरि ओम. स्वामी चिन्मयानंदजीची जी चिन्मय यात्रा, चिन्मय अमृत यात्रा, हाजो उद्देश असा स्वामीजीन भगवद्गीतेचो प्रचार केला, घराघरांनी पावोवपाचो प्रयत्न केला. तशेंच युवा वीर यूथ्स जे आसात तांच्या खातीर ह्या यात्रेन, ही यात्रा जावन आसा 295 दिसाची आणि 35,000 किलोमीटर अख्ख्या देशान ते कवर करतले. तातून दिसाक 300 युथ्सांक ते गायड करतले, मोटिवेट करतले आणि लास्टाक ऑक्टोबराक ते सोंपतले तेन्ना 10 लाख युथ्सांक ते मोटिवेट करतले. त्याच बरोबर हाजी खासियत जी आसा ती म्हळ्यार एक गाडी स्पेशली चलयो घेवन येतल्यो, म्हणजे चली चलयतल्यो आणि तातूंत चलयो आसा. आणि आनंद दिसता सांगपाक की गोंयचेच एक चली सुमेधा म्हणून जे आशिल्ले पूर्वाश्रमीचे सुमेधा कुलकर्णी, ते आतां तारिणी ब्रह्मचारिणी जाला चैतन्या, ती तांकां लीड करतात. तांच्या बरोबर गुरुदेवाचे जे कार्य आसा आणि गुरुदेवाची मूर्ती, पादुका आणि तांचे वस्त्र आणि तांणी वापरिल्ले वस्तू प्लस तांचे सेयिंग्स घेवन बस इन एक्झिबिशन आसतलें, जेणे करून सगळ्या लोकांक एकट्यान हाडटले आणि नवीन लोक ताका जुळले वतले. सो ही पयली येतली सांखळे 12:30 पावतली बेळगांव साकून. तातून आमचे माननीय CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हे तांकां स्वागत करतले आणि थंयच्यान ती मागीर वास्को येतली. एक्चुली वास्को अशें आसा, वास्को पयली सुरवात जाल्ली चिन्मय मिशनाची 82 आणि 85 स्वामी चिन्मयानंदजीन हांगा ज्ञान यज्ञ भगवद्गीतेचो घेतिल्लो. म्हळ्यार आनंद जाता की परती ती वास्को येता. वास्को येवन ती मागीर दुसऱ्या दिसाक 15 तारखेर फोंडा वतली, 16 तारखेर पणजी वतली, 17 तारखेर कुडचडे आसतले, 18 तारखेर मडगांवां आसतली आणि मडगांव साकून ती परत हुबळी वतली. सो हांगच्या गोंयच्या अख्ख्या युथ्सांक ते मोटिवेट करतले. चडांत चड युथ्सांनी हातून भाग घेवपाक जाय
तशेंच बाकीच्याय लोकांनी भाग घेवपाक जाय, कारण हे जे ऑर्गनायझेशन आसा तातूंत एज्युकेशन, व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशन प्लस कल्चर हे सगळे तातूंत सामावून आसा आनी हाजो प्रचार प्रसार केलो वता. तर हांव चिन्मय मिशनच्या वतीन सगळ्यांक कळकळीची विनंती करता की सगळ्यांनी ह्या चिन्मय अमृत यात्रेत सहभाग घेवचो आनी ताजें ज्ञान संपादन करचें. हरि ओम. पयल्या सुवातेर म्हळ्यार दामोदर सालान येतली आनी थंय आमचे माननीय MLA आमदार दाजी बाब हे तांचें स्वागत करतले आनी नानाबाबूय आसतले थंय, वेलकम करतले आनी थंयच्यान बायणा जे विठ्ठल रखुमाई हाजें मंदीर आसा त्या देवळान येतली, त्या देवळान तांचें स्वागत जातलें आनी थंयच्यान दिंडी रवींद्र भवना कडेन येतली. रवींद्र कडेन येतली, थंय मारुती टेम्पलान वतली, मारुती टेम्पलान थंय स्वागत जातलें तांचें. मागीर सागराक बायणा बिचाचेर सागराची आरती जातली आनी तांकांय तांची प्रेयर जातल्यो, थंय पुजा जातली आनी मागीर रवींद्र भवनान येतली. हांगा रवींद्र भवनान आमचे आमदार माननीय आमदार संकल्प आमोणकार हे स्वागत करतले पूर्ण कुंभान आनी ताज्या फाटल्यान रवींद्र भवनान मुखाल्लो कार्यक्रम आसतलो, वीर सावरकर हॉलान कार्यक्रम आसतलो. त्या कार्यक्रमान पुजा जातली, पादुका पुजा जातली आनी मागीर हे सगळे युवा वीर जे आसात तातूंतले 2 युवा वीर जे आसात ते आपले अनुभव सांगतले आनी जे भगवद्गीता ह्या वर्साक भगवद्गीता चांटिंग आमी स्कुलांनी घेतल्यो, तातूंत जवळ जवळ 1300 भुरग्यांनी भाग घेतिल्लो आनी 120 टिचर्स ट्रेन जाल्ले. सो त्या हेडमास्टरांनी आमकां बरो सहभाग दिलो म्हणून त्या हेडमास्टरांक आमी त्या दिसाक तांचें कौतुक करतले, तांकां एक्नॉलेज करतले. ही एक बरी संद आसा आनी ताज्या फाटल्यान स्वामीजीचें आशिर्वचन जातलें. स्वामी अनुकुलानंदजी आसतले, प्रत्यानंदजी आसतले, स्वामी सुघोशानंदजी आसतले आनी तारिणी चैतन्यजी आसतली. सो परत एकदां तुमकां धन्यवाद म्हणटा आनी सगळ्यां कडेन मना काळजांतल्यान विनंती करता की सगळ्यांनी हाजो लाभ घेवचो.